Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आंतियोके आनी इकोनियेंतावन थोडे जुदेव आयले. पोरजेक खुबदावन तांणी पावलू फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बराबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभवर्तमान परगोटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान आंतियोकेक परतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थांत थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोगद आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोमयाचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांपिलियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगोट्टूच ते आतालियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून आंतियोकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाल्ले. हांगा पावतोच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केलें तितल्यांची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसां बराबर ते थंय जायतो काळ रावले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. तुमी रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजे वंदन करूं. तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगळ्यो रचना स्तुती करूं सासणां सासणांक. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. उद्गार. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें.
जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तांचें काळीज उचांबळ ओ भेजूड जावं नये. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां, अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजेवून व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटां म्हूण संवसाराक कळोवन येवंक जाय. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. शांती तुमकां हांव दितां. जुवांव 14:27. नियाळाक आदार. एका हॉस्पिटलांत जेन्ना प्रश्न उप्रासतात, कसलोय आडकोळी येतात ओ एमर्जन्सी केस येता तेन्ना एक नर्स सगळीच उचांबळ जाताली. तिचेर एके भशेन आकांत येतालो. त्या वेळार ती सगळ्यांक तापयताली, काळें तोंड करताली आनी त्या वॉर्डांतली शांती दुस्पटायताली. एक दीस मॅट्रन नर्स तिका भायर व्हरता आनी समजायता, तुजो स्वभाव पळोवन सगळो स्टाफ तुका केणटा. तूं कांय बरें मागणें करता, गायोन करता, कोपेलांत शांत आसता. तूं जेजू सांगता कित्याक रावना. तूं उचांबळ जाताय तेन्ना हातांत घोट कुरीस दवर आनी हास्त्या तोंडान काम करीत राव. सगळें समाधानान जातलें. खरेंच अशीच शांती त्या वॉर्डांत भितर सोदता. धर्मदूतांच्या इतिहासान पावलो निराशी जालोल्यांक भरवंसो दिता आनी शांती उत्पन्न करता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव तुमकां शांती दितां. संवसारांत वचून उचांबळ जालोल्यांक तुमी शांती जायात म्हूण परगोडटा. असलीच शांती त्या मॅट्रन नर्सीन आपल्या ज्युनियर नर्सीक दिली. उचांबळ ओ निराशी जालोली आसतात तांकां वायट दोळ्यांनी न्हय, पूण काळजांत थावन समजावन शांती उत्पन्न करूंक वावरुया. शांतीच्या बापा, निराशीपण ओ उचांबळाय येता तेन्ना खुर्साचेर नदर मारून आमकांच आमी शांत करूंक वावरूंक आमकां तुज्या शांतीन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.